केंद्रीय रस्ते आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी 23 मेक जुवारीच्या ऑब्झर्वेटरी टावराचो बुनियादी फातर घालतलो। पीपीपी प्रोजेक्टा खाला जुवारी पुलाचेर ट्युरिस्टांक आकर्षित करपी हो प्रकल्प 270 कोटींचो आसतलो। टावरांतल्यान गोंयचो पुराय व्ह्यू पळोवंक मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। म्हाका दिसता हो पुराय देशांतलो एकमेव प्रोजेक्ट आसा तातूंतल्यान ज्या ट्युरिस्टांक वयर वचप आनी कंप्लिटली गोंयचो व्यू पळोवपा खातीर ह्या ऑब्झर्वेटरी टॉवरांतल्यान पळोवपाक मेळटलो। हांव थँक्यू म्हणटा प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तांकां तेंच्यांनी जुवारी ब्रीज कंप्लीट करता आसतना हो ऑब्झर्वेटरी टॉवरूय बी करपाक जाय हें स्वप्न गडकरी ऑनरेबल मिनिस्टर तांच्यांनी पळयलें की देशाचो पयलो प्रोजेक्ट हाज्या आमी फावंडेशन स्टोन फाल्यां घालतले विदीन द टायम लिमीट ऑफ द 2 years 2.5 years हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आनी तेचें लोकार्पण करतले। खरोखरूच म्हणजे विजींग गॅलरी आनी पळोवपा खातीर म्हणजे रेस्टॉरंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा ह्या प्रोजेक्टान आसतल्यो। गोंयांत येवपी सगळे ट्युरिस्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हो ऑब्झर्वेटरी टॉवर आनी विजींग गॅलरी पळोवपा खातीर जुवारी ब्रिजाच्या पायथ्याशी येतले। प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत।